अरे चेरीचे दाड फर्स्ट टाइम. हाय गाइज, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. आय होप यू ऑल आर डुईंग गुड. आणि तशी आम्ही बरे आहे. काल आम्ही कृष्णामागीर येयलेली आणि गेस वॉट गाइज, हिंगा रावली आम्ही राती कित्याक लेट मॅच आहली आणि बेजून फाल्यां आमी रावया आणि की तशी एडजस्ट केलें सगल्यांनी. आयज सकाळीं मागीर आमी ब्रेकफास्ट पाक केलो बरो. तो एक अशें करून फिलू लायक डिफरंट येता जेन्ना सगळीं अशें करून लायक टुगेदर आसताय आनी बाराबून आसताय, जायत तेंपार मेवताय, पाव कसो आसता घरान. सो तो एक अशें करून फिलू डिफरंट कसो आनी स्पेशली लायक सकाळीं उठता तेन्ना लायक ब्रेकफास्ट टायम, सो व्हेरी किओटीक कसो आसता. दाखयता तुमकां आमगे कितें जाता तें. अशें करून स्पेशल कांय ना. सो ती आयज वचपाची मीस म्हाका आयकोन, सो ती थिंगा ऑक्सफोर्ड आयकतली. तो म्हणटली हांव अशें लिपस्टीक बी लावन वयता काय म्हूण मेकअप करून. एक्चुली म्हाजी एक हॉबी आहा. हांव कृष्णाल थिंगा येयली म्हणटकूच हांव अशें करून कितें म्हणटाय तें हांव तेंचे अशें करून वस्तू सोंसपोता लायक मेकअपाच्यो बा तशें करून. आनी ती आमगेर येवचो ती तशी कोत्ताय लायक रोप लायक अशें करून आंगाचें स्वता हांगा बरें ड्रेस ब्लॅक कलर ड्रेस एक बरो सोदला मेगनाचो आनी तो घालून हांव पळय येता. दॅट इज कायंड ऑफ लायक माय लिटल हॉबी. डायट फ्रुट्स हाडले आमकां आख्खे हे भरून. कशें दिसता गे तुका भाव येयल म्हणून? भाव येवन हॅपी जाल्या सारखे. कितें सो भाव येयल म्हूण रेडी होई 4-5 आयटम रेडी करून दवरले. बरें दिसलें येयलो म्हणून. एसपी सांगतले 2 उतरां. हाय, कशे आहे तुम्ही? आम्ही आहे एसपीन ट्रीप मारली आपणाची मार्केटा. होय, दाय ते नुसते गेले. सो निस्तिबा गेलो तेणे चेरीस हाताय पळय. चेरीसा कोणाल चेरीसा? मेघना मामी नाडले मी ना. सो मेघना मामान चेरीस धाडलेली ती हाताय पळय. आणि हे कितें बॅच लिंबू सोडा गेला पण आयस ना. अरे आयस ना रे. सो आयस बिझी हाय गो. आयस नाहलो लिंबू सोडा गेलो जसं हे एक चेरीस हावया. चोरीसा बेस्ट आहे चोरीसा. आणि चोड सावर बा नाही ना. बरं असताय माशी. ती कोरपाक दिली. आंबट. ते मामा गाडे असतले. आणि आपण येऊन दाडे मग. बरी हाय न्हू. चिवडकी सारखी. ते बिकणे मासे कोणाच रे चेरीसा? ती हेजेर केलं की तू ग्रिलाचेर. काय कायलीर केलाय थंय. आज ग्रैंड पेरेंट्स डे. हॅलो अंकल कोरगो, हॅलो अंकल कोरगो. हो अंकल हॅलो कर. हंगला अंकल तोरे. हॅलो हॅलो. चेरीचा दाड सांग. चेरीचा दाड सांग. अरे चेरीचे दाड होय, चेरीसा. मिलू किती आहा तुरगो कपेला? पेरेंट्स डे ग्रँडपेरंट्स डे सेलिब्रेट करताय. वाव डान्सिंग डान्सी करताय पण. सो ग्रँडपेरंट्स डे हा होय आणि सेलिब्रेट अक्षी कपेला हिरोईन पळय कशी विरावली. माय ना माय दाखय रे, दाखय सगळ्या. हाय मुंगू. ई आंटी तुसला बरी करता. हाय येलो माली माय. ऑपासून लूज लिपस्टिक कळाला हेली गो. लिपस्टिक. सो काय लिपस्टिक आहे तुमका सांगलेले हांव लिपस्टिकान सगळ्या तेंची रेड मारता तेंचितून सगळो रोप आनी सगळो मेकअप. सो हांवें मेक ओव्हर केला तेंच्या ड्रेसाचो. नेक्स्ट चोडवान ऑलरेडी बुकिंग केला मेकअप जावं तेका. सो गायज पळय बेज्जो येयलो आनी ती जर्सी घालून येयल तो अर्जेंटिना जिंकली न्हू. ते कोण टाउनातल्यान चलो माय धाडो गावाला इंग्लंडानी. ते सोदताल तुका नेमकं जाई चड सोदताल मग तुका. सो ते मिनीन मामा पळय कितें रांदता तें दाखयताय तुमकां. कितें रांदता रे तूं?
मसाला स्क्विड्स कितें स्टफ्ड मसाला स्क्विड. होय शेफान आमचे रेडी केले स्टफ्ड मसाला स्क्विड्स हय आनी पळय हिंग केलें तेणें सूप प्रॉन्स केले पळय सायड लिंबू सोडा कुचतो सो आयस goes in या मातसो आमचो शेफ मातसो आबूज जाता कुल्यार हुया ते हुया कोण घाल्ले? सो आमचो शेफ इसोत्ता साखर घायले हांये रेसिपी मिळाले काजू पडत. Stavamo लास्ट नको शाकी स्टर करपाचें सारकें आता आमचे बाय मेगन पास ते मग पीक त्यानं मग बरें कशें येतो तोंड तशी मिक्स आसता दोन्ही. ओके सो ते ओता पिता लिंबू सोडाता स्ट्रॉ पाडून दिवं ताका सारकें मान थंड जावन सारकें सामकी बरी बिन- बिन- कोण सामकी फ्रेशनेस येईल कुशांगा पासू पास खंयचो उगडास येल तुका सामकी मडगांव ते एम म्हणून गो तोगली गोशे हा मडगांव शॉपार तू मसाला जाय मसाला तो चाट जाव मसाला कोण रिचार्ज मसाला घालता गायस आमगेर सारकें आयज केओटीक हा सगळें तुमकां कोवत आसतलें किचना बिचना हिंगा तिंगा बेश्टी आपूस जाताय सगळीं सो आमी रोखडी वचपाचीं घरा कडेन आनीक तीं वचपाचीं घरा सो आनी आनी हांव कांय घालपाना पळोवया कितें आहा तें So I'm very happy आमची टीम काल जिंकली. Vamos Argentina. काल आम्ही सगळे आम्ही जसलाल ती गेम पळयताले आनी आयज उमेदीन हें कोत्ताय स्टे काडून दवरलेलें हें काल सबस्क्रायबराक आमी हें कोत्ताय तें सांगलेलें कितें एक मॉकटेल हें कितेंय कर सो आमी तिवूय एक ट्राय करतली सो पळोवयात तें कशें वयता. आमची क्रिसमस येयलेली बरी पार्टी सगळी सॉरी हय इतलो टायम लायलो म्हणून आमी टायम लायलो म्हणून कित्याक आमी करतली म्हणून मागीर हेंच मेळोन कशें टायम कित ना कितें येतालें आमकां So here is your recipe for mocktail. So I hope you like it. गाइस सो आता आमी हें पयलां घालना हितून आतां चॉप गार्लीक घालतले आनी आमचो गार्लीक बटर आहा पळय बाय तो मागीर आमी ताजे वयल्यान घालता जालें म्हणटकीर Amor, uma mudou no YouTube. तुला पण म्हाका आयको येता रे तुम्ही उलयताय बोलताय गोल 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 म्हाका दोळे ओपन जायना मागीर पूण कशें जाऊ नाका पहिल्यांत कितें काडटा तेका वयल्यान फ्राश ठेवपा जाय मातशें बंट कशें न्हू बट कडल्यान जाता कॉल तिका पयलां घाली म्हणटरी आमचे जे ज्युसीस भितर इन्फ्यूज जाता हें कितें जाता तुका बेस्ट भायल्यान घाल्यार तुका वयल्यान भाजोन येता भितर जिती कशें स्लो स्लो दिश्टी पण हें जाता तें भितर पळय दिसता तें कॅमेरा मेल्ट जायते कॅमेरा मेल्ट होय मरे न्हू प्लीज बरो वास येता अरे शाना कितें म्हणटा ह्या वेदर कितें म्हणपाचें तुजे अशी हेजे व्हिडिओ तुजे युट्यूबार येताय ना रे यूके दीस वेदर कित तरी पीपल इन दीस वेदर इन यूके ह्या वेतनान दोळे तापपाचें न्हिदपाचें तशीच तुका गार्लिक बटर
आणि रोमा आपल्याचे पे कुत्ता आमचे स्ट्रॉबेरी ड्रिंक्स करपाक आणि हाकी आमचो हातो पळय. सो गायज आतां आमी हें कोत्ताय मॉकटेल कोत्ताय. सो आमी बेश्टी अशें करून बसून लायक हें कोत्तालीं बेश्टी हालीं चील कोत्तालीं आनीक पळय स्ट्रॉबेरी खाता आनी पळय स्ट्रॉबेरी आमी करून दवरल्याय ड्रिंक्सा आनी आतां वेजी ड्रिंक्स करता. सो फर्स्ट कितें करता सांग. फर्स्ट हांव स्ट्रॉबेरीज घालता तितून म्हणटरी आमी ही सारकी समरा बरी आं. सो आमी घालता तितून मिंट लिव्स गो. पयस बरो आसा. हा सॉरी आणि सो मिंट लिव्स घालपाचे. टोमॅटोची घालाय आणि आमकडे हा मडलं जाल्यार तें कराय. मडल करपाचें. सो तें जालें म्हणटकर आमी घालतले तितून आयस. सो हांवें क्रश्ड करून आयस तितून घाल्लो आहा. सो गायस मागीर तितून स्प्रायट घालाय तुमी. म्हाका ती व्हडली स्प्रायट मेळना तेका लागून आमी मिनी हाडले. ताका 2 मिनिट लिव्स घालाय तितून. 2 एज पर युअर टेस्ट. हय. आणि गायस हे पळय स्ट्रॉबेरीज तुमकडे पळय मेवतले खंय तुमकां. सो दिस वन हॅड दिस वन. Thank you, Mama. आणि स्पून घेऊ दे. आपण फॉर द फायनल टच वयल्यान तुमी तेजे स्ट्रॉबेरीज घालाय. ड्रिंक इज रेडी. तें कंप्लीट जालां हाचें. सो आतां हांव पिवन चोयता कशें लागता तें. Uno, dos, tres. तर नाव कितें रे. अरे वा. सो गायज आतां हांव टेस्ट करता. स्ट्रॉबेरी सारकी रिफ्रेश जाता न्हू रे. बरें लागता. म्हाका स्ट्रॉबेरी बरो टेस्ट येता. स्वीट कांय अशें करून आंबट ना कोड ना. इट्स व्हेरी नायस. बरें स्वीट आहा आनी बरें समरी. ट्राय करता बेंजॉन कितें केलें तें. कितें गोडशें हें. स्ट्रॉबेरी कितें रे नाव ताचें. स्ट्रॉबेरी पंचू. कंप्लीट हां लेट्स ट्राय इट. नाक ऑन नाका तुमी. आता येईल फ्लेवर. गोड लागता न्हू बरें. फर्स्ट हितून म्हाका हें जायना. म्हाका दिसता फूल हें पितोगीर कोवतलें. 12-1 वराचेर जाता पळय तेन्ना हें पडत जाल्यार देन बरो सारकी गरम जाता तेन्ना. आजूनी म्हाका कळना हेंचें टेस्ट कितें आहा तें. तेका सांग एक बोटलां अशें भरून दी. हांव घरा कडेन टेस्ट करतलो आनी मागीर तेका सांगतलो. पयलीं बरें. Cheers. सो आतां भेज्यो माम पिता. बरो लागता. बरो रेस्टॉरंटाक कसो. आवय थँक्यू बाबा. नायस जालें. सारकी भायल्यातल्यान अशें करून बर्न्ट आसता तें. प्लीज टॉप मी हा. आतां करता. तुमकडे अशें कर हाल्या टोकांनी बरें. नाजाल्यार मिक्स करून बरें पडटा. ऑरेंज ज्यूस, पायनॅपल ज्यूस, सय
तो मत दिखाओ. मागीर पळय Coconut milk. कोकोनट मिल्क डबल बरी लागता. आणि फायनल टच होतो प्रोनाउन्सिंग. मी मम्मान केलेलं एवढ्या सगळं हे हा. आणि गाइस इथून आईस असं नको जाऊ हा साप सुबेज. हेच ना डबल लागेल. व्हेरी नाईस. बरे लागतं. कोकोनट बरे लागतं. पायनॅपल लागतं. ऑरेंजच लागून पण ना. ऑरेंज मास म्हणून घालतो. गाइस ते माझे ते हा ते मेवन म्हाका मेजरमेंट कप. मेजरमेंट हय. गुड स्टफ. So guys, ये दोन ने हालो जो cocktails. Please do try them. आता very easy त्यो आणि चड वस्तूय नाका हाडपाक. इजिली करून जाता. इजी पीजी. वो दोन टाइप ज्यूस जाय. ही सेकंड वन केलती हा. फर्स्ट वन जाल्यार स्प्राइटूच जाय तुका. आनी ते म्हणटा सिरप एक पाट हाडून दवरल्या पुरो कश्यो लायक त्यो काडटाय. सो आमी अशें हाडून दवरलेल्यो त्यो आनी लायक अशें कितेंय करपाक काडटाय त्यो. सो या थोडी हे इंग्रेडियंट्स म्हाका ना हांकां. सो ताका लागून ताणें इजी कशें चूज केलेलें लायक अशें करून फास्ट करून पिवपा जाता तशें. कोकोनट बरला स्ट्रॉबेरीची ती बरी हाली. ती रिफ्रेशिंग ती आहा ती मच हेवी. खंयची कित्याक हय डबल क्रीमान बरें हा. अशी ड्राय जाली तळशी. ओ कान किती असतं ड्राय न्हू. बटरान आनी बास करून बरं लिस्टिंग करून. So guys, that's it for today. Guys, I'm so very long day halo. Starting like थिंगेर सून आनी मागीर घरा कडेन येवन साम टायर्ड जालें आमी. कित्याक हांव सकाळीं गायज हांव 5:00 1:45 न्हिदलो इन द मॉर्निंग. कित्याक हांव गेम पळयतालो
आनी हांव 10:30 कितें जावन उठला आतां सामको पोट्टान न्हिदतलो. सामको व्हेरी लॉंग डे आसलो आमचो. आनी मी म्हणटा आमचें फास्ट जालें कशें लायक ते स्टेका मातसो टायम लागलो कित्याक मातशें हें करून बास्टींग करून तेजेर हें घालपा जाय. आनी म्हाका दिसता आमचें एक मातशें फॉयल मातशें ओपन उरली आनी एक पीस जालो तो एक मातसो बोर जालो, एक बेस्ट जालो सारको खावपाक. सामको बरो लागतालो खावपाक. आनी दुसरो मातसो ड्राय कसो जालो. फर्स्ट आमकां खातोल्लो तो ड्राय आसलो, सेकंड आमी हाडलो चोय तो साम परफेक्ट जालो. हय सारको ड्राय सामको ज्युसी बी आसलो भितर सारको. हय सो एक हांवें फॉयल पळयलेली ती मातशी ओपन कशी आहली. सो मे बी तेका लागून जाला आसतलो कित्याक फर्स्ट फॉयलान घालता तेन्ना बरें हें जाता न्हू तेंचो ज्यूस हें जाता न्हू. सो या आनीक या गायज दॅट्स इट फॉर टुडे. वी विल सी यू गायज इन आवर नेक्स्ट व्लॉग and stay tuned, and I'll just end with share kindness and let love guide you. Bye bye. Bye.